स दीस आमी जी ऑफिशियल स्टेटमेंट म्हणटा ती मिनिट्स ऑफ द मिटींग तेची वाट बघता आतुरतेन. आता मेळटली आता म्हाका दिसता टायम जालो 12 12:30 एक जाला. म्हाका दिसता 1 वर पुरे ड्राफ्ट करपाक. बट ऑफिसर काय ड्राफ्ट करता भितून आमकां काय खबर ना अजून मेरेन, कित्याक खूप टायम लागलो. आमी जर कॉम्प्युटरार सुद्दां बसलेलो न्हू जाल्यार आमकां 10 मिनटां पुरे ती ड्राफ्ट करपाक. सो खंय तरी डायरेक्शन सीएमान तांकां दिवपाचें की बेगींतल्या बेगीन एक आमकां आमच्या मेरेन पावपाची सायन जावन ती जसो मिनिट्स ऑफ द मिटींग मेळटा आमी आमचो स्ट्रायक कॉल ऑफ करतले. कालूय आमचे स्टेटमेंट येयल्ले की आमी फक्त ते एक डॉक्युमेंटा खातीर रावल्या. सो जेणे करून डॉक्युमेंट जर आमकां जाता तितल्या बेगीन मेळटले, कित्याक कोणाकूच हांगासर हें ना की अशी मना पासून इच्छा ना की हांगा रावपाचें. आयज तुमकांय खबर आहा आमी 6 दीस जाले हांगासर रावल्या. पण तुझे इन रिटर्न डॉक्युमेंटरी जे आहा जी आमच्या पर्यंत पावोंक जाय तेचे आतुरतेन सगळे वाट पळयतात. सीएमान सांगल्या प्रमाणे ती मातशी बेगींतल्या बेगीन पावोवपाची आमच्या पर्यंत. आनी उरले 6 दिसाचो प्रश्नच ना हांगा. रात दीस म्हटल्यार ते म्हाका दिसता जर ड्युटी टायप घालून गेले 8-8 वरांची गव्हर्मेंट जी ड्युटी करता आमचे पोलीस ऑफिसर आनी कोण त्या टायप जर ड्युटी घालून गेल्यार म्हाका दिसता ते 17 18 दीस जातले एज पर ड्युटी जर घालून गेले जाल्यार. आमी 6 दीस म्हणना, आमी हे सॅक्रिफायस केले 18 दीस, कित्याक 24 तास आमी हांगा आसतले. अशें ना की बाबा आमी घरा गेले परतून येयले. सगळे भुरगे आमचे हांगा 24 वरां आसतले. तर जे गेल्या 6 दीस हे जे एजिटेशन सुरू आसा त्या एजिटेशनाचे खंय तरी आयज कॉल आउट जावूं शकता जर तेंचे कडेन इन रिटर्न जर मेळत जाल्यार अशें तांच्यांनी सांगपाक आयल्या. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळिमनी.